Page number 20, A37. Zorgecia Papa, voglio duca, saștangi poru, no malcoda, tu zomogul kun, argandida, tu zosobai kun, toyaransa, tu zomogul kun, argandida. Bapace ani Putace ani Păitrotmeace navi. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी ऑल गोवा बोट ओनर्स हांचे पासत हे मीस भेटयता. बाजिलिकेंत वर्साचे वर्सा थोडे दीस आसात जेन्ना रोमारी येतात आनी हांगसर येवन तो लोक आपल्या सगल्यां बरोबर वांगडी घेवन हे मीस भेटयतात. सगळे बोट ओनर्स आसात पळय आमचे गोंयचे भाव, तांकां हे मीस भेटोवची आयज संदी आसा. तर आमी तांचे पासत मागया, देवान तांकां हें देणें दिलेलें आसा. गोंयच्या लोकांक सगळ्या जाणांक नुस्तें जाय, तरेन आमी तें नुस्तें हाडटा. पूण बोट ओनर्स, ट्रॉलर्स ते खूब वावुरतात, दर्यान वेतात, खूब रिस्क घेतात. तर आमी तांच्या सगळ्यां पासत मागया, तांच्या कुटुंबा पासत आनी तांच्या सगळ्या इंतेसां पासत. आयज जावन आसा 9वो दीस भाग्यवंतीनास ताच्या नोयनाचो, आनी आयज आमी ताचेर अशें नियाळ कोत्तेले. हांव सगळे जाण आमी यात्रेकार कितें कोत्तात, देवा सरशी आपली यात्रा कोत्तात न्हय, आनी हाका लागून दुसऱ्यांकूय ते ओडून घेतात. ते तांकां देवाची वाट दाखयतात. आयची वाचपां आमकां आनिकूय कितें सांगतली. कितें सांगतात ती आमी तुळना करूंक फावना. तुळना म्हणजे कंपॅरिजन. आमचे मदें बरे गूण आनी वायट गूण आसतात, पूण देवान आमकां बरीं केल्लीं आसा न्हय. वायट गूण कशे आयले, देंवचारान ते रोयलेले आसा म्हणून आमी ह्या दिसांनी नियाळ केलेलो आसा. तर आमी कितें करूंक जाय, आमचे मदें जेन्ना हें वायट आनी बरें आसता तेन्ना देवाक आमी विनंती करूंक जाय. देवाक आमी सगळें दिवंक जाय, पूण खूब पाटी आमी वद्दुफ्रेंत दिता, ताका लागून वद्दुफ्रेंत आमकां मेळटा. सगळें दिवंक जाय, पूण देव पूण तूं पासियेंस काडटा. तेच भाशेन आमी एकामेका सगळें जियेतना तांची बरी आनी वायट वस्तू पळोवन तांचे मदें आमी पासियेंस घेवंक जाय. घरांत पर्यंत तशेंच जाता. आनी जेन्ना आमी हे भाशेन जियेता तेन्ना खरी आमी देवा सारकीं जाता, देवाचे भुरगीं आमी जावन जियेता. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें आतां आमी जोडून घेवया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे धांपून काळजान थावन सगळीं जीं आमचीं पातकां आसा तितली आमी कबूल करया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुद्दां सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर्प दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मागुया. आयज आमी भाग्यवंत पेद्रू, क्रिझोलोगो, धर्मध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाचेंय फेस्त समरुमता.
ताचे विनोतीन आमकां सगळें बरेंपण मेळच्याक चड करून आमच्या बोट ओनर्स भावांक आनी भयणींक. बापा, तुजो सासणीक सोबद मनीस जाला म्हूण परगटूंक बागयोंत पेद्रूक तुवें एक किर्तीवोन प्रसंगदार केलोय. ताच्या मागण्याच्या धोरमान तुजे सोडवणेचे गूट काळजांत निरोंतरी नियाळूंक आनी तातूंत आटापलोली शिकवण खरी म्हूण कोरण्यांनी दाखोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. जेरोमियस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरोमियसाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें तें हें: उठ आनी कुमाराच्या घोराशी वाट दवर. हांवें ताका कितें सांगचें आसा तें तुका आयकूंक दितलो. म्हणटच कुंभाराच्या घरा वचून हांव देंवलो. तुवें तो चोरका घेवन आपलो वावर कोत्तालो. तो कोत्तालो ती मातयेचें आयदन ताच्याच हातांत बिगडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें: इस्रायेलाच्या घराण्या, हो कुंभार कोत्ता तशी म्हज्यान तुका करूंक जायना. उलयता तो सर्वेस्पर: ओय, जशें कुंभाराच्या हातांत माती तशें इस्रायेलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जाचो आसरो जाकोबाचे देव तो मनीस बागी. आमचो जबाब: जाचो आसरो जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसोर सर्वेस्पराची वाखाणणी कोत्तलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. आमचो जबाब: जाचो आसरो जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. राजकारभारांचेर विस्वास दवरूं नाका. वस्कोत सोयंबाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक तुका तांक ना. प्राण सोडलोय म्हणटच तो बाबडो दुल्लींतलो आयला दुल्लींत पोत्तून वेता. तेच वेळार सगल्यो ताच्यो मांडण्यो फिस्कुटून गेल्यो. आमचो जबाब: जाचो आसरो जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. जाचो आसरो जाकोबाचो देव जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रोसला स्वर्ग आनी प्रेतूम, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगलें. आमचो जबाब: जाचो आसरो जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. उद्गाराक उबी रावया. तुज्या पुताचीं उतरां आयकून आमचीं काळजां उजवाड सर्वेस्परा.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांचे उरपोंजीक म्हणलें, दुसरी सर्गीचे राज दोर्यांत मादलोले आनी सगल्या जिन्साची मासली दवरतले एके रांपणे सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पांटल्यांनी घालतात आनी उपकरणांनी ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्ली तोली. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणें म्हणलें, ओय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटोच सर्गींच्या राजाचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतलो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. ह्यो वपारी सांगून संपयतच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, ही वपार खरेपणी सगल्या बोटकारां पासत, सगल्या आमच्या भाव भयणी पासत जीं आमी म्हणटा खारवी पळय, पेद्रू आनी ताचे वांगडी, ताचो भाव आंद्रे आनी जुआंव, हे सगळे म्हणून हितूंक खारवी आसलेले. तर आयज हें तुमकां बरें समजतलें. पूण हांव तुमकां आनी एक असो अणभव तुमच्या फुडें मांडटा जो तुमच्याय मदें घडला आसतलो. हांव एकल्या भुरग्याक पळयतालो. तें कितें करतालें, माय भाकरी लाट्टाली. तें पीठ तें भुरगें मागतालें आनी त्या पिठाचें आयदनां करतालें ओ दुसऱ्यो वस्तू करतालें. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू ताका बऱ्यो लागताल्यो. हें सारकें जावंक ना, तें कशें आसा तें पळयना, तें हांवें केलां म्हणटच तें सगळें बरें. हेंच लिसांव आमी शिकोंक जाय. आमी जेन्ना कितें कोत्ता तें सदांच बरें, पूण जेन्ना आमी तुलना करूंक लागलीं की ना, तेन्ना आमी म्हणटा हें बरें न्हय. देव आमचे सवें तुलना करिना. देवान आमकां सगल्या जाणांक बरीं केलेलीं आसा. आमचो आकार वेगळो जायत, आमची देणी वेगळी जायत, पूण सगळीं ताका म्हत्वाचीं आनी सगल्यांचो तो मोग करता. हें तुमी मानिनात जाल्यार आमी क्रिस्तांव न्हय, क्रिस्ता सारके न्हय. आदल्यो नव्यो वस्तू आतां पळयात. आमी तर परदेसान गेल्यात जाल्यार थिंचल्यो रिती रिवाज पळय आसात त्यो आमकां शिकच्यो पडटात की ना. थिंचो चलप मोटोर वेगळे भाशेन, दावे वाटेन उजवे वाटेन हिचे वाटेन थिंचल्लें आमकां शिकचें पडटा, वय की ना. थिंचो चाल वेगळी आसता, त्यो चाली आमकां शिकच्यो पडटा. आमी तर हांगसर कशें न्हेसता तें थिंचोर न्हेसत जाल्यार तें सारकें जायना. पूण आयज काल म्हणून हितून ग्लोबलायजेशनाक लागून आमी सगळीं जाणां म्हणून हितून वेगळेच तरेन न्हेसोंक लागल्यात. थिंचोर हांगसर सगळें एक जालेलें आसा. पूण तरी पूण जेवपाची पद्दती वेगळे वेगळेपण आसा. डू इन रोम एज द रोमन्स डू म्हणून आयकलां न्ही आमी, तें जाता तें. आतां आमी थिंचोर गेल्या म्हणटच तांची चाल शिकता. हें आमकां सगळ्या जाणांक करचें पडटा. घरांत पुरान एकलो मोगी आनी
मोगान पडलेलो आसता ती दोगां जाणां बरोबर वेतात म्हूण न्हय पूण काजार जाली म्हणटोच मागीर तांकां दोगांयकू आदल्यो पळय चाली आसात त्यो ताणें पत्करूंक जाय आनी ह्यो नव्यो चाली आतां स्टार्ट जातात पूण खूब फावटीं थिचोर गोंदळ जाता सासू सुने बरोबर सारकें चलना मागीर पळयात कशें जाता पळय तें हें आमी शिकोंक जाय की आतां हांगसर आयलीं की ना ही नवी तांची कितें चाल आसा आनी आदली ती आमी शिकोवन काडूंक जाय सगल्यांनी फकत सुनेनूच न्हय पूण सगळीं जाणां तिका पत्करतात तेन्ना तिच्या जिवितान कशें चलतालें तांगेर कशें आसतालें हें सगळें जाण जावंक जाय हे भाशेन आमी एकामेकाक समजून घेवंक लागता आनी आयची वाचपां आमकां तेंच सांगता देव जशे भाशेन एका कौशाक घडोवन हाडटा तेच भाशेन आमकांय तो सगळ्या जाणांक घडोवन हाडटा केन्नाय तो कौसो सारको ना पूण ताच्यान तें पत्करूंक जाता कित्याक सगळें ताणेंच केलेलें आसात आमी सगळीं जाणां बरीं कोणाक ताणें वायट करूंक ना सगळ्या जाणांक बरें केलेलें आसा आनी कसलीं जावं आमी तातूंतल्यान तो बरें हाडटाच तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो सांतिनास आदली ताची चाल आसलेली न्हय तेन्ना तो असल्याच मनशांक बरो करतालो तसल्यांक नाकारतालो असलेंच म्हाका जाय आसलेलें तसलें नाका आसलेलें हें सगळें तो सोडून दिता कित्याक लागून कित्याक ताका जेजूचो अणभव घडटा आनी जेजूचो अणभव घडलो की ना तो सगळ्या जाणांक जशे भाशेन जेजू पळयता ते भाशेन पळोवंक लागता आदीं तो थिंचरूच स्पान्यांक एक शार आनी दुसरें शार ते विरुद्ध आसताले तेन्ना ती सिस्टम वेगळी आसलेली फ्युडल सिस्टम म्हणटाले हो भाडकार तो भाडकार हाचें राज ताचें राज आनी ते झगडटालेत हे तांकां नाकारतालेत ते तर हे सायडीन मारून उडयतालेत अशें आसतालें एक देश आनी दुसरो देश ते एकामेकाक पडनासलेले फ्रांस आनी स्पान्य पुर्तुगाल हे सगळें ते तांचे मदें झुजां चलतालीं पूण मागीर जेजू कणभवल्या उपरांत तो सगळ्या जाणांक पत्करूंक लागलो आनी तो तांकां आपल्याशी हाडूंक ना ताणें तांकां आपल्याशी ओडून घेवंक ना सगळ्या जाणांक जेजूशी ओडून घेतले संस्था पर्यंत पळय ती ताचे सोबें घडोवन आयली ती म्हजी संस्था म्हणूंक ना ताणें जशे भाशेन फ्रांसिस्कन डॉमिनिकन आनी बाकीचे आसलेले ते ना ही संस्था जेजूची सगळ्या जाणांक तो जेजूशी वतालो आपल्याशी न्हय आमी कितें करता आमी ती भाशेन करिना कित्याक जेजूचो अणभव आमकां तसो घडोवंक ना तसो घडोत तर आमी जेजू सारकीं जातले हांव सांती नासा भाशेन जातले हांव येरां सांतां भोगतां सारकें जातलें हांव आनी हे भाशेन जावंकूच जाय ही कृपा आमी मागया देव आमकां कृपा दिता पूण कृपा दिली की ना आदली पळय चाल आहा ती ताका दिवंक जाय ती आमी भितर धरूंक फावना तें बरें दिसना तें ताका कित्याक दिवपाचें वय तो आमच्या पातकां पासून आयला आमचें पातक ताका दिवया असलो देव आमचो मोगाळ पातक दिलें की ना तो तें नाटक करता आनी आमकां आपल्या देण्यांनी बोत्ता आनी आमी ताचे सारकीं जावंक लागता आमी मागीर सगळ्या जाणांक जेजूशी वता हे भाशेन आमचें सगळें घडच्याक आतां आमी थोडो गोत आमचे हात जोडया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कार जेन्ना आमी घेता तेन्ना सुस्कारांतल्यान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता ताका अणभवया आनी आमचें सगळें आहा तितलें बरें वायट कितें घडलेलें आहा तितलें ताचे सरशीं दवरया आमची तुळना करता पळय तें सगळें ताचें सगळें दवरलें की ना तें रोखडेंच पेकोन येतलें आनी आमी जेजू सारकीं उदीक जावंक लागतलें कित्याक ताचो पवित्र आत्मो आमकां ताच्या देण्यांनी जी आमचे भितर आहा ती उदीक फुलयतलो आनी आमी परजळूंक लागतले ताच्या कोरण्यांनी उतरांनी आनी चालींनी हें सगळें आमचें सगळें घडटा म्हणटच आमी आतां सगळ्या संवसारांत आसा तितल्याय आमच्या भावा भयणी पासत मागया आनी चड करून आमचे बोटकार भाव भयणी आसात तांचे पासत
तांच्या कुटुंबा पासत तांचे भलायके पासत देवान तांकां राखच्याक सांबाळच्याक तांचो धंदो अदीक बरो करच्याक खूब पाटी मिडल मॅन आसतात तांकां ते बरे भशेन लेखनान आनी ते किंकोंत कोत्तात हें सगलें मिटून हाडच्याक तांकां सगल्यांक बरेपण फावो जावच्याक आमी तांचे पासत मागया आनी कोरोना व्हायरसाक लागून खूब नाकास जाल्लें आसा तें सायबा तूं काडून घे आनी आमकां सगळ्या जाणांक पिकोवणी हाड म्हणून आतां हें मागणें देवाक करया. सोरपोदेदार आनी काकलुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Page number 39, C27. Nishkolong nirmoluno Vedice ramigalta Sasnacia povid baba Tukato somorbita Bautonias Sor Christi loca cadir Ritviciamum paso Soglia ciatarna cadir Bautonias paso Sor Christi loca cadir Ritviciamum paso Soglia ciatarna cadir. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदामाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा तुजे पोरजेची ही भेटवणी मानून घे. बागयोन पेद्रूचे पोरबे समोर आमी ती तुका समर्पिता आनी तीच तिचे वरवीं तुज्या अप्रुमीत मोगाची काकलूत भोगूंक आमकां फाव जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदेदार आनी सासणांच्या देवा सोर्वकालीन सोर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पेद्रू क्रिजोलोगोस तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समरुंबूंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय. ताच्या पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडा येता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच जेजून खालच घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी साशणीक खरोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात वार्ताचो गोड पोरगो ठुया सोम्याचे आमी उंडो खाता आनी एकाचेतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुजे पोती बाग्योन जुजे बाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मनवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमकां सगल्यांक जेजूची कृपा मेळच्याक जशे भाशेन तो आमचो मोग करता तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांचो मोग तुलना करिनासतना पूण सगल्यांक पत्करून आमकांय आमचे गूण बरे वायट आहात ते आमी पत्करूंक मोगान जशे भाशेन ताणें आमकां पत्करल्यान ते भाशेन ही कृपा आमकां सगळ्यांक मेळच्याक आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तितल्याय पासत तांकां पेकोवणी दिवंक आमी देवा कडेन जेजूक एकवटून म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ
जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूके कोठोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी स्विकारूंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टां. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 76, D48. मागुया. सर्गीच्या बापा, बागयोन ओगणीत देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, जेजूच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. तातूंत भोक्तीन वांटो घेतलोले वरी तुज्या सर्गीच्या संतोशांत वांटो घेवन एक दीस संपूर्णायेन आमी दादोशी जावच्याक तुजे थावन हांगा कदींच वेगळी जायना जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगळ्यांक हांव बरें मागीत आसा. तुमी हे मीस पेटयलेले आसा आनी तुमच्या बरोबर आमी सगळ्यांनी तुमच्या कामांत वावरांत तुमी यशस्वी जावं. आनी रोखडेच तुमी आतां दर्यांत वेतेल्यात. देवान तुमकां राखची, सांबाळची आनी घरच्यांकूय सगळें बरेंपण फाव करचें. तर बेसांव घेवच्या आदीं आमी बागयोन इनासा कडेन मागया आनी तो आमकां आनिकूय कृपा मेळून घेतलो आनी सगळ्यांक पेकोवणी आनी बरेंपण फाव करतलो. लॉयलाच्या बागयोंत इनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारेचे राखणे खाल तुजें संवसारीक जिवीत सारकें सोडून आनी मन बदलून सगळे काळजांत तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सोबेचे चाकरेक तुकाच समर्पण दिलोय. जेजूच्या हात्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सोबेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक
एक नवी जेजूची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगळं आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण वळखून ताका आमी काळजांत थावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जणांतल्यान आपणाक जाय तें भाग्योवंत नासा कडेन मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक दिनवासतांव आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समर्पितांव. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्प उदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 232, U3. Sokle